दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमियान जेजू होगळाप तुका सुमियान जेजू मोगाच्या युवा जणांक देव तुमचो मोग करता. तरणाटो जेजू तुमचें जिवीत समजोंक शकता, तर ताच्या वाटेन आमी चलतना आमकां सर्गीचे आशिर्वाद, सर्गीची जाणवाय जावन असो पवित्रत्मो तो आमकां दिता. आनी पवित्रत्म्याद्वारे आमी ताची भुरगीं जावन ताका आराधन करन ताच्या वाटेन चमकतना सासणीक जिविताचे आशिर्वाद आमकांय लाभता. तर आयची कुर्सावाट आमकां आशिर्वादाची जावं दी. कीर्तन 119 ओळ 9 साम 119 वर्स 9 अशें सांगता. युवा जाणांक पवित्र जावन जियोंक कशें साद, तुज्या उतरा वरवीं मात्र साद. हाऊ कॅन यंग पीपल कीप देअर वे प्युअर बाय गार्डिंग अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड. उपदेशक 12:1 सांगता, तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनाराचो उगडास काड. रिमेंबर युअर क्रिएटर इन युअर एंगर डेज. वायट दीस येवचे पयलें देवाचो उडास काड, देवाक विसार नाका. सिराक 25 ओळ 3 सांगता, तुज्या तरणाटपणार तूं कितेंय जमोवन दवरनाय जाल्यार उतर प्रायर कितें लोवंतलोय. If you do not gather anything in your youth age, what are you going to reap at the old age? इसाया 40 ओळ 20 आनी 9 अशी सांगता, तोकोन गेल्लेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. युवाक तोकोन आनी दमोन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटले. गरुडा बरी तांकां पाकाटे पडटले. ती धांवतली पूण थकची नात, ती चलतली पूण दमची नात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या कुर्साच्या वाटेन चमकतना ही उतरां आमी उडासात दवरया. ताचेर आमी नदर घालया. आमची मुखामळां परजोणीत, आमची अस्खतकाय, आमची असक्तकाय, आमची पिडाशिडा, आमचे मानसीक वत्ताड, आंकांत आतांक तो सगळे पयस करता आनी परत आमकां गरुडा बरी नवी सकत तो दिता. देवा दयाळ काकुळतीच्या, भोगोस बापा मोगाच्या, बापय म्हणून आडवर नाका, भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. हे जेजू हांव काकळूत मागता, दितलोय म्हूण पात येता, सरमोजी पात कांकां टळटा, आयच्यान ती सकट सांडटा. पयलेंच ते सांग जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रतिपाद करता, येसुमिये जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. तरणाटो जेजू 33 वर्सां प्रायेचो, 30 वर्सां संवसारी जिवीत तो जियल्लो. म्हणजे आवय सांगता, बापाय सांगता वावर केल्लो, तांकां विधेय जावन चललो. तेंपलान सुकोवन गेल्ल्या वेळार आवय बापूय जुजे आनी मोरी ताका सोदून वेतात. तो देवळांत थंय आसलेल्या फारीजे वा धर्मशास्त्री सांगता सवालां घालनासलो आनी मोरयेन जुजेन ताका पाटया कोण हाडलो. बायबल आमकां सांगता तो आवय बापायक विधेय जावन जियेलो. आज विधेयी पूण वर्ते बली म्हणून सामुएलाचो पयलो बूक 15वा वसवर
20:6 वर्ड सांगता. 1 Samuel 15:26. देव विधेयीपणाच्या वरनो दुसरी खंयचीय बली मेसवाना. तर आज आमी युवा जाणा देवाक विधेयी जावंक आसा. जेजू बापाक विधेयी जालो आनी बापान ताका आशिर्वादीत केले. आज त्याच विधेयीपणान स्वताच्या आत्म्याच्या धैर्यान तो पिलाता मुखार उबो रावला. पिलातान ताका तीर्प दिवचें गे. ताणें पिलाताक तीर्प दिवचें आसलें, पूण ताणें तें तीर्प आपणाचेर घेतलें म्हजे खातीर, तुजे खातीर. आमी केदाळा ह्या युवा जिवितांत जीव दिल्ल्या देवा विरोध येता, सोडवंदार जेजू विरोध वेता, अविधेयी जावन चलता, साक्रामेंतांत भायर जियेता, उपदेशा प्रमाणे जियेनासतना रावता. आमकां दिल्लो भावार्थ आमी जियेनासतना, आमकां दिल्ल्या मागण्या जिवितान आमी रुतां जायनासतना आमी जियेतना आमी ताका मरणाचें फर्माण दिता. आमी ताका आमच्या जिवितांतून भायर घालता. आज कितलीशीं जाणां त्या जेजूक जिवितांतून भायर घालून जियोन आसात. तांकां मागणें नाका, तांकां भावार्थ नाका, तांकां इगर्ज माता नाका. खा पिये गम्मात मार म्हणलें तर्कशास्त्र फिलॉसॉफी मतीन दवरून जियेतात. उलवडटना हात सांडटना ह्या संवसारान तुका कोणीय नात. तर आज एक निर्धार कर, जेजू हांव तुजे सांगी जियेतलो, जियेतली. म्हणजे युवा जिवीत हांव तुका समर्पण दितलो, दितेली. सुम्या जेजू, अस्कत म्हाका बोगशी. म्हजे खातीर मरणाचें फर्माण तुवें स्विकार केलें. सबार नमणेन असलो अनुभव म्हाकाय जातना तुजेर नदर घालून धैर्यान मुखार सोमकोंक म्हाका कोरपा दी. सुम्या काकोळत आमचे कर, सुम्या काकोळत आमचे कर. सदैव मये मागता उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. हे जेजू हांव काकूत मागता, दितलोय म्हणपात येता. सर मोजी पातकां कांटळटा, आयच्यान ती सकट सांगता. दुसरें सांग, जेजूच्या कांदार बारादीक कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रतिपाद करता. हे सुम्य जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बायबल आमकां सांगता, मातेवाचो वांजेल 11वा स्वर, मातेवाचो वांजेल 11वा स्वर ओळू 28. येया म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्ट केल्यान आनी वाजन वोवयत केल्यान, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हणजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. बारादी कुरीस सुम्याच्या कांदार दिला. त्या कुर्साचें वजन इतलें आसलें की ताच्या कुडीच्या वजना वरवीं चड आसलें. जाल्यारी ताणें तो कुरीस मोगान वेंगलो. कोणा खातीर? तुजे खातीर, म्हजे खातीर. आमचे युवा जिवितांत सबार फावटी बारादीक वजें आमचेर पडटाना आमी जेजूक विसरता. आमी चिंता म्हजें जिवीत जालें, मुगदलें. जावं बरो तें ऑफिसांतलें टेन्शन म्हाका घेवंक जायना. इंटरव्यू दिवन कामाक जॉयन जालो, जॉयन जाल्या उपरांत कामाचें प्रेशर म्हजे वयर बारादीक जालां. जिविताचें प्रेशर म्हजे वयर पडलां. इंटरव्यू दिवन सोलवून गेलां. कामा नासतना हांव निराश जालां. कितली वजी
आमच्या युवा जाणांचेर नांत. तर आज तुजें वजें ह्या संवसारान कोणी हळू करूंक शकना, एकलो मात्र हळू करूंक शकता. त्या खातीर तो सांगता, येया म्हजे सरशी, तुम्ही कश्ट केले न्हू आनी वजन वयतले न्हू, आनी हांव तुमकां विश्रांती दितलो. जुवांव सोवांजेल 16:30-7 सांगता, म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 5 पेद्रू सांगता, तुमची सर वजें म्हजेर दिया, हांव तुमची जतन घेता. Cast your burden unto me and I will take care of you. ओय मगच्या भाव भयणीनो, आमचें वजें सर्वेस्पराचेर सोडया आनी आमचें जिवीत सर्वेस्पराच्या वाटेन समकोचें जिवीत जावं दी. सुमयान जेजू, ह्या तेसावांत म्हजें वजें तुका समर्पून दिता. इस्कॉलाचें, कॉलेजीचें, कामाचें, युवा प्रायरीचें, अडचणेचें, वडण्यांचें म्हाका मुखार चलोवंक तूं कृपा दी. म्हजें वजें हळू कर आनी म्हाका गूण कर. सुम्या काकूळ तामची कर, सुम्या काकूळ तामची कर. सदैव मागीर मागतो उपकार कसंय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. ये जेजू हांव काकळूत मागता, दितलोय म्हूण पात येता, सर म्हजी पातकां कांटळटा, आयच्यान ती सकट सांडटा. तिसरेंच तेसां जेजू पयल्या फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. 12 कुरीस वोवन वेसो जेजू कुर्साच्या अडचणेक तो पडटा. पूण पडलो जेजू पडूला कडेच रावना, परत उठता. युवा प्रायर पडचे सहज, वायटांत, वायट वडण्यो सवयांत, पिवोणें, ड्रग्स, हेरोईन, गांजा, ब्लो फिल्मां, अनैतीकपण हें आमकां चड दबाव घालता या डॉमिनेट करता. तर थंयच आमी रावून आसचें न्ही. थंय जावन आमी भायर येवंक जाय. कित्याक आमकां एक जिवीत आसा, सासणीक जिवीत. आमी आमची परजां न्ही, आमी सुमयेची परजां. सुमी आमच्या सांगाता आसा, सुमी आमच्या सांगाता समकता. कित्याक ताणें आमकां विकतें घेतल्यात. पयल्या कोरिंथांकां बरयल्लें पत्र 16:19-20 ताच्या आमोलीक रगत दिवन ताणें आमकां विकतें घेतल्यात. तशेंच पयल्या कोरिंथांकां बरयल्लें पत्र 7:23 ताणें आमकां विकतें घेतल्यात. आमी आमचीच आस्त न्ही. आनी ताणें आमकां विकतें घेवंक दिल्लें मोल कितें तेंय आमी वाचता पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 ओळ 18. तुमच्या पुर्वजांतावन दिवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्ल्या रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्ही, बागार आई बावीण आनी कथावीण शिडयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विसलो आनी शेवटीच्या काळार तुमच्या पासो ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवान उठयलेल्या आनी महिमेवन केल्ल्या देवाक ताच्या मरिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरोवसो देवाचेर तुमी दवरला. पळया, पुर्वजांतावन देंवन आयिल्ल्या व्यर्थ सालींतलें आमकां सोडयल्लें आई बावीण कथावीण शेळयेचें म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. सुम्या, तुज्या आमोलीक रक्तान म्हाका दोनी ताळकार. म्हणजे अस्खत काय, असक्त काय, पिडा शेडा
अंकर बनपस बंदड्यो आंकांत मानसीक वत्तड सक्कड पयस कर. ह्या सावाच्या सत्यान देव आमकां बरोवन आमकां गूण करून दी. सुम्या काकूत आमची कर, सुम्या काकूत आमची कर. सदैव मागीर मागता उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सो तेच ते सांग जेजू आपल्या आवयक भेटता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आवय आनी पूत बारी मोगान जियेली. पुताक आवय वयर बरो गौरव आसलो, मोग आसलो, विधेयपणान तो जियेतो. ताची आवय तितली सादी, तितली मोगाळ, तितली मागण्याची जावन आसली. पुती तितलोच केदींच आवय विरोध वचनातलो. आवयचो ताका मोग आसलो मात्र न्ही, देवाचो उपादेश तो जाणा आसलो. तुज्या आवय बाबायक मान दी आनी तूं लांब काळ बाळटलोय म्हणलो उपादेश निर्गमन 20:12 उपादेश चवथो ताका कळीत आसलो. आनी आज ह्या कुर्सा वाटेन समकताना आवय ताका भेटता. जो बरो कुरीस कादार आसतना मुखार कोण आसा, फाटी कोण आसा, ताका ते पडोवन वचोंक नातले भागार तो ताची वाट समकताना ह्या वाटेन सोलोवन सोलोवन तो थकला. थकताना आवय ताका भेटता. आवयची दिश्ट आनी ताची दिश्ट एकामेका मेळटना उलोवणें थंय ना. पळय, एक आवय भुरग्याक पळयतना थंय चड उलयना, भुरगें हांसता. एक आवय आमकां पळयतना त्या आवयच्या दोळ्यान तावन तो मोग वाळटा, कुरपा वाळटा, ह्या बेसांव धैर्य वाळटा. आज मोगाच्या युवाक युवती, तुजी आवय बापूय खंय आसात, थंयसो तूं मोग करताय की. म्हाका सारबार आवय बापूय फोन कर सांगतात, म्हजो पूत सांजेर घरा येना, म्हजे धूव मागण्याक बसना, म्हजो पूत कांबळा फाटल्यान गी कोंब्या काटा फाटल्यान गी पडला. कोणाच्या चलये सुगी चलयेचो मोग करणं, तातूंत तूं चाट करणं आमकां विरोध वचोन आसा. म्हजी भुरगीं वायटाक बली जाल्यात. म्हजो पूत पियोवण्याक, धूव पियोवण्याक बली जाल्यात. बिडी सिगरेट, पान पराग, गांजा अशे बली जाल्यात. कशें जाय तसल्या आवयांक, मोगाच्या पुता, मोगाच्या धुवे, तुझे जिवी तूं व्यर्थ करून काणगे नाका. ल्हानतावन आज पर्यंत तुका पोसुल्ली आवय तुजी वस्तू रांदुता, इस्त्री घालता, तुका रांदून वाडटा. ती चड शिकोवंक ना जावं बरो, तूं डिग्री कॉलेज करताय, पूण घरा एक काडी काण इशिन जावन तिशीन दवरताय गी, म्हणजे आवय खुजनांत मजत करताय गी. जावं बरो राज्याच्या दिशांनी न्हिदोवन वेळ पाड करताय गी. 24 hours काना भितर इयरफोन घालन म्युजीक आयकोन आवय बापायचें उतर आयकनासतना तुज्या संवसारांत तूं बुडोवन गेलाय या गेलाय. जर आज एक निर्धार घे, तुज्या जिवितांत वादळ येता जाल्यार ताका कारण कोणीय न्ही, तूं सुजावन आसाय. तूं सुमेच्या वाटेन समकल्यार तुजें जिवीत आशिर्वादाचें जातलें. देवाचो वांटो विशेष विशिश्ट, पूण तुवें निर्धार घेवंक आसा, त्या वाट्यांनी चलोवंक आसा, जैतेवंत जावंक आसा. तुज्या आवय बापायक मान दी, तांचो मोग कर. तांचे थंय अस्कत काय आसल्यार तांकां बोगशी. सिराक 3रो स्वर ओळ 1-16 वास, तांतूं ओळ 9 सांगता, कर्नेन आनी सुद्दान तांचो तांकां मान दी, मोग कर. तांचे दूख तुका आशिर्वाद जायना. तर तुज्या आवय बापायचो मोग कर. आवय बापाय दुखयलाय जाल्यार बोगसणे माग आनी आवय बापायक मोग दाखय. तांणी तुका दाखयल्ल्या त्या मोगाचो नोरतो मोग तुज्या जिवितांत तांचो मोग करतना तुका देव गूण करता. तुज्या आवय बापाय देवादीन जाल्यांच्या आत्म्या खातीर माग. देव तुजो मोग करता, जेजू तुजो मोग करता. आज म्हाका मोग मेळोवं ना म्हणून चिंतून निराश जायनाका, कित्याक तो मोग करचो देव जावन आसा. तुजी सर अस्कत काय तो बक्षिता आनी तुका तो गूण करता.
जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुझ्या आवय बापायंचेर आशिर्वाद, तुझ्या जिविताचेर आशिर्वाद देव 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 म्हणून मागता. सुम्या काकूत आमचे कर, सुम्या काकूत आमचे कर. सदैव मैं मागतो उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. ये जेजू हांव काकूत मागता, ती तो लोय म्हूण पात येता, सरमोजी पातकां कांटळता, आयच्यान ती सकड सांडटा. 5वें स्तेसांव. सिरेनसो सिमोन जेजू कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुमियो जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कुमोक कोणाक नाका. थोड्या काळा आदीं हांव एका गांवाक रेतेर दिवंक वता आसतना एक रिलिजियस सिस्टर एका युवा जाणाक आपोवन हाडनायली आनी ताचें तोंड पुरो उलपल्लें. हांवें ताका विचारलें, कित्याक उलपलां? फादर, हांव गुटखा खाता. कितें? कितले खाताय? दिसाक 20. गुटखा खावन तोंड उलपवन 20 वर्सां प्रायर कॅन्सर येवन 21 वर्सां प्रायर तो देवादीन जालो. आनी एका गांवाक रेतेर दिवंक वता आसतना एकलो तरणाटो रेतेर उपरांत मेळ्ळो आनी म्हणालो, हांव एक ड्रग्स खाण असो व्यक्ती, एडिक्ट जाला, पूण तुमची सुवार्थ आयकून तुमचे कडेन उलोवया म्हणून बोगलें. आनी तो सांगता ताच्या सांगता 15 जाण आसले काही तरणाटपणार तांचे आमी म्हणटा पंगड आसता, एकामेका इल्ले ह्या संवसारांत बुडोवन आसतात. तांतू आसले सकड ड्रग्स घेवचे पियोवचे अशें जिवन जियेतले. पूण तो सांगता म्हाका म्हजे सांगत आसले सकड बरें जावन आनी ते बऱ्या कामाक लागल्यात, सेटल जाल्यात. हांव एकलो असो उरलां, म्हाका बरें जावंक साद ना पडना. हांवें म्हळें, देवाक आसाद कितेंच ना. सारासो मासीक स्त्राव रावल्यार गर्भान भुरगें दिलो, वांज म्हणल्यार एलिझाबेथी भुरगें दिलो, 38 वर्सां ताणे लागीं आसलेल्या कापुडलो, मेल्ला लाजाराक जीव दिलो. बायबल सांगता म्हाका आसाद म्हूण कितें म्हणी आसा गायी, देवाक आसाद कितेंच ना. त्या खातीर हांवें ताका मागलें देवाच्या उतराच्या आदाराचेर. मोगाच्यो भाव भयण्यो, बाबा भयण्यांनो, युवक युवतीनो, मागचें आमचें काम, दिवचें देवाचें काम. एटलिस्ट तो देवा लागीं आयलो, कोणी एक आत्मीक ह्या जाका लागीं सुवार्थेंत आसचो, ह्या देवाचें उतर कळीत आसचो, वचून तुमचें कितें उणेंपण आसा उलया. दुसरें कितेंय सोल्युशन तो दिवचो ना. तुमच्या तकलेर हात दवरून पवित्र आत्म्या खातीर मागतना तुमकां पवित्र तुमचें थंय वावर करतलो, तुमकां सुटका दितलो. आनी मोगाच्यो भाव भयणीनो, हांवें ताच्या खातीर मागलें. परत दुसऱ्या वर्सा त्या गांवाक वेताना तो म्हाका मेळ्ळो. ताणें सांगलें, म्हाका कळीत ना फादर, तुमी मागलें, पवित्र आत्म्यान म्हजें थंय काम केलें आनी आज हांवें ड्रग्स सोडलां, हांव काम करते आसा. तर मोगाच्यो भावा भयणी, कुमोक आमी हर एकल्यान करूंक जाता. ह्या संवसारांत कितलो पियेताय तितलो सोरो दिता म्हणजे व्यक्ती आसात. पाड वाटेक, वायट वाटेक, अल्पमतीचे, ह्या नेगेटिव्ह रॉंग सूख वाटेन ओडून व्हरूंक साबार आसात. पिवंक कितलो जाल्यार पिये, पयशे मात्र मागनाका म्हणजे व्यक्ती आसात. पूण असले सक्तेतून पयस रावा. आज ही कुर्सावाट देव तुमच्या तकलेचेर हात दवरता. तुमच्या ड्रग्सांतावन, हेरोइनांतावन, तुमच्या अक्रांतावन, वायटवड्ड्या सवयेतावन तो सुटका दिता. जायना म्हण रडोन बसनाका. कावर्ड्स डाय मेनी टायम्स बिफोर देअर डेथ. मूर्ख मरणाच्या पयलीं सबार फावटी मरतात. आमी जेजू ते जिवची 1000 फावटी उठोन रावंक सकत आमकां मेळटा. आमी जैतिवंत जातले हांव. सर्वेस्वर बाबा, ह्या म्हज्या युवा जाणां खातीर हांव मागतां. आज तांकां कुमो करूंक ही कुर्सावाट हांव करते आसा. तूं देव अब्राहामाचो, इसाकाचो, जकबाचो. तुवें मैजे फरावेर आमकां जैत दिली, दाविदाक गोलियेता मुखार जैत दिली. तर आज ह्या भावांक, ह्या भयण्याक, निरासपणांत आसलेल्यांक जैत दी. वायटांतावन तांकां सुटका दी. कसलेय वायट ते तोंडान दवरती जाल्यार कोडू ओंकारे जावन परिणाम जावं दी. जेजूच्या नांवान तांची मोत नितळ जावं दी, तांचो आत्मो नितळ जावं दी. आनी अशें सासणी जिवीत जोडून दी पावो दीत. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वाद दिता. आमेन.
सुम्या कोळता आमचे कर, सुम्या कोळता आमचे कर. सदैव मये मागतो उपकार तसंही गाय म्हज्या गरजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. ये जेजू हांव काकडूत मागता, दितो लोय म्हूण पात येता, स्वर मोजी भात कांटाळटा, आयच्यान ती सकड सांडटा. सोवेंच तें सांग वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिये जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या क्रुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, धैर्यादीक स्त्री वेरोनिका, एका स्त्रियेचें काळीज, एका आवयचें काळीज, एका भयणीचें काळीज सदांच कुटुंबाक बरें करया म्हणलो एक तांच्या मतींत उद्देश आसता. आज ताचे दादले शिस पळोवन दवले जाल्यारय स्त्रियो ताचो पाटलाव करतल्यो आनी तांतली एकली वेरोनिका धैर्यान येवन जेजूचे मुखामोळ पुसता. मोगाच्या युवक युवती, आज आमी एकामेकाचे मुखामोळ पुसूंक आसा. कशें? आमी तांच्या खातीर मागोवंक जाता, आमी तांकां प्रेरण जावंक जाता, आमी बरें करूंक जाता. म्हाका एका तरणाट्या चलयेची वळख आसली. जीजस यूथ तें जावन आसलें आनी तें म्हाका सांगूंक लागलें, हांव कॉलेजींत शिकतना त्या कॉलेजीन साबार कातोलिका युवक युवतीक हांवें पळयलें. ही युवक युवती सारक्या वाटेन नाचलेली आनी हांव एक कातोलीक युवती जावन जेजूचो अनुभव सोडून हांवें कितें करीत. आनी ताणें एक निर्धार केलो. थंयच्या कॉलेजीच्या डिरेक्टरा लागीं विचार 2 वरां येवकारिस्तीक जेजू मुखार बसोवंक ताणें निर्धार केलो. अर्येका 2 वरां उपास करून सुमार 3-4 म्हयन्यां भर तें येवकारिस्ता मुखार बसलें. आनी ताका पळयलेली थोडी कातोलीक भयण्यो भाव, तूं 2 वरां खंय येताय? ते म्हणूंक लागलें, हांव मागोवंक वेता. ताज्या सांगाता ती वचोंक लागली. दीस वेता वेता मागणें करच्या युवक युवतीचो संको सोडलो. मोगाच्या भाव भयणी, ही जावन आसा वेरोनिकान जेजू केल्ली कुमोक. ही जावन आसा त्या तरणाट्या चलयेन तिच्या जिवितांत दोतोर न्हू केवल तकली दाटावन सोडची न्ही, म्हाका जियेजय म्हणून कॉलेजीक गेल्यारय सुम्याच्या मोगान उरलेल्यांक सुम्या संगी आपोवनाक तांची मुखामळां पुसलेली. कितलेशे तरणाटे आज प्रेरण जावन आज आमकां गोत आसा स्नेहालया तसलो आसूं, वैडव तसले आसरे आमकां प्रेरण जावन आसात. तर आमच्या जिवितांत पयशे विबाड करून आमी जिवचे न्ही. कितलेशा तुमचेच बरी असल्या युवक युवतींक नर्सिंग करूंक, कॉलेज शिकोवंक, इस्कॉल शिकोवंक तांकां जायना. तुका मजत करूंक कुमो करूंक जायना न्ही. कितलेशे पयशे पॉकेट मनी म्हणून तूं आज वगडायते आसाय. कितलोसो पयसो विबाड करते आसाय. पिवण्यान जावं पुरो, पार्ट्यांनी जावं पुरो, ह्या नाका जाल्ले जंक फूड जावं पुरो. तर आज कितलोसो लोक आमची युवक युवती बुकेन उडवळची, वस्तू रानातली कोस्टोवची, जैलान आसची नांदगी. जेजू सांगता तूं कितें बरी करणी करताय ती म्हाका करताय. ती करणी करचें काम दुसऱ्यांचें न्ही, तें म्हज्या मनशितून. आज बरी करणी करूंक आमी निर्धार घेवया. सुमयान जेजू, सबार फावटी आमी युवक युवती सांगाता मेळोन बरें करच्याकय चड वायट करूंक हांशेता. आज बरें करचें, दुसऱ्यांक कुमोक करचें, दुसऱ्यांच्या मुखामळां पुच्छत तसले निर्धार आमच्या ICYM YC आसा. आमच्या हर एक युवा संघटनान कॉलेजीन जावं पुरो, समाजीन जावं पुरो करूंक आमकां करपा दी. आनी आमी जर तर चुकोन पडल्या आमकां बक्षी.
सुमयांका कोळता आमची कर, सुमयांका कोळता आमची कर. सदैव मैं मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. Jesu, हांव काकूत मागता, दितो लोय म्हूण पात येता, सर मोजी पातकां कांटळटा, आयच्यान ती सकड सांडटा. 7वें स्तेसांव जेजू दुसऱ्या फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलो सगळो संवसार. इजाया प्रवादी 50:9. पळया, सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हूण येत तितलो मोठवो न्हय, ताचे कान आयकूंक सकना म्हूण येत तितले बेरे न्हय. बागार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळासार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना, कित्याक तुमचे हात रक्ताच्या कटांनी बुडल्यात, तुमची बोंब्या खोटेपणान अशुद्ध जाल्यांत, तुमची बोटां खोटेपणान अशुद्ध जाल्यांत, तुमचे ओठ फोटी मारतात आनी तुमची जीब वायट गुणगुणटा. इजाया 50:1-3 हांवें वाचलें. कित्याक वळू 12 सांगता, कित्याक तुजे मुखार आमचे अपराध जायते आसात, आमचे पातकां आमचे विरोध साक्ष दितात, आमचे अपराध खरेंच आमचे सवे आसात. मुखाचे भाव भयणीनो, निराश जावचे नाका. तोच इजाया प्रवादी आमकां भरोसो दिवं सांगता. इजाया 50:8-11. सर्वेस्वर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके कुरडे भुंयेन तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमच्या कुडीक गठाई दितलो. तुमी एके शिंपलेले भागे सारकी जातल्यात, केदी सुकून वसना तसले झरी सारकी. सडवंदाराच्या झरीत हांवन आमी उदक ओडया. समार्यागान स्त्रियेक जिविताची झर मेळ्ळी, 5 संटांतल्या सांगाता जियोची ती पडुल्ली ती उठली. जेजून पातक्यांक बोगशिलें, तुजी पातकां तो बोगशिता. तूं घडये घडये पातकान पडोवन बरो उडास दवर. इजाया 1:18-19 हांव वाचतां तुमच्या खातीर, कित्याक बायबलाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी पळोवया आनी तुमी बायबल खाण तें उतर वाचा. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमाबरी धवी जातेली, ती रक्तवर्ण वरवीं आसल्यारी ती कापसा बरी धवी जातली. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्वर. तोच इजाया 3:25 सांगता, म्हजेच खातीर तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांवूच. तर तुज्या जिवितांत पयलें कितेंय पातक जालां जाल्यार, प्रद्वाराक वळाक जालाय जाल्यार, अबॉर्शनाक वळाक जालाय जाल्यार, वळाक जालाय जाल्यार, ह्या अनैतीकपणांत तुमी आसात जाल्यार आज तें सांड. आज सुमेचे नदर मार उठोवन चल. जेजू सांगता, तुजो दोळो पतका कारण जाय जाल्यार कोंकून काड, हात पतका कारण जाय जाल्यार कातरून उडय, पाय पतका कारण जाय जाल्यार कातरून उडय. कित्याक सांगता की म्हळ्यार सर्ग होगडावून घेनाका, सर्ग ना येमकोण ना म्हण नाका. कित्याक लुकाचो म्हणजे 16 वसवर तूं वाचल्यार लाजार आनी भिकारीच्या ओपारान जेजू सांगता सर्गी आसा येमकोंडी आसा, तें तूं आंगा कर्ण खाण घेनाका. तर आयच्या दिसा एक निर्धार कर, कितेंय फाटलें जिवीत देव पळयना, देव मुखार बरोशो बरी जिवान दिता. त्या खातीर फाटलें दिनाका, जेजूचे नदर मार आनी मुखार चल, जैतेवन जातलोय, जैतेवन जातलें. सर्वेस्वर बाबा, तुज्या नांवान तुज्या उतराच्या रक्ताच्या बोळान ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल, तांकां जैत दी. सुमयांका कोळता आमचे कर, सुमयांका कोळता आमचे कर. सदैव मैं मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. जेजू हांव काकूत मागता, दितो लोय म्हूण पात येता, सर मोजी पातकां कांटळटा, आयच्यान ती सकड सांडटा. 8वें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता.
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या मिसावांत सबार स्त्रियो ताका मजत करतल्यो. सबार स्त्रियो तांच्या घरांनी ताका आपयतल्यो आनी ताका उपाचार करतल्यो. जावं पुरो ती ताची सैरी मोरयेची वळख आसली एक गांव म्हणटाना आनी जेजूचें मिसांव तितलें प्रभावीत जाल्लें की बऱ्यो करण्यो करूंक बरें करूंक ह्या स्त्रियांक प्रेरण जाल्लें. आज ताचे शिस दादले ते दवल्यात, पूण ह्यो स्त्रियो धैर्यान पाटलाव करतात. आमी सडावत सांगचे आसा स्त्री अस्कत म्हणून. स्त्री अस्कत न्हय, स्त्रियते आसचे तितलें धैर्य, स्त्रियते आसचो तितलो भावार्थ सबार पोवटी दादले ते पळोवंक मेळना. त्या खातीर सांग पेद्रू आपणाच्या पयल्या पत्रांत अशें सांगता. पयल्या पत्रांत 3ऱ्या आवास्वारांत तो अशें सांगता, तुमी बायल आनी काजाऱ्या जोड्यांक तुमच्या घोवांक विधेयी जायचे. अशें तांचे मदले कोणी सुवार्थ सत्मानिनान जाल्यार उतराविणेच आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्त भिरांतीची साल पळोवन ते मन बदलतले. जावं पुरो युवक युवती तुज्या कुटुंबान तुजो बाबू डाडा मागण्या बसून येतलो मम्मीच्या मागण्या जिवितान. आज कित्याक आमी म्हणटा मने मोदला पाठ अशें जालें आमकां भावार्थ घरा पयलें शिकोवचो आवय बापूय तातूंत ओर्तो रोल आवयचो. भुरग्याक खांडयेर घेवन उस्क्यार घेवन सांताक्रुजाचे कोरू काडचे. ह्या कुजनान काम करतना तिजे सांगात चडावत आमी आसता. आज सांगतात त्या आवयच्या त्या भयणीच्या मागण्याद्वारे आज आमी बळवंत जाता. आज एक युवक युवती जावन तुज्या जिवितांत वाट चुकताना जेजून सांगलेलीं उतरां, स्त्रियनो तुमी म्हज्या खातीर रडा नाकात, भुरग्यां खातीर रडा. आज तुजी आवय तुजो बापूय तुज्या खातीर रडतात गे. तुज्या कडेन सांगनात रेतेर दिवपेच्या पाद्र्या लागीं, रेतेर दिवपेच्या ब्रदरा लागीं सांगतात, ब्रदर म्हाका मेळत जाय आसलें, फादर म्हाका एक फावटी मेळत जाय आसलें. कित्याक तांच्या काळजांत आशा ताच्या तरणाट्या धुवांनी पुतांनी बरें जायचें म्हणली आशा. म्हाका उडास आसा एक तरणाटो म्हज्या लागीं रेतेरी उपरांत आवय आपत नेणयले एकलोच पूत, लांब केस लांब काड, सुमार वर्सां पयलें. आनी ताका इंट्रस्ट नासलें म्हज्या लागीं वेता आसतना उलोवंक इंट्रस्ट ना. तो म्हणटा आवयक काम ना, बेश्टे आपोवन हाडलां. आज भुरग्यांक मागण्याची गरज ना, आवयक मागण्याची गरज. मोगाच्या बोवा मोगाच्या भयणी चिंत ती आवय कितली त्या पुता खातीर मागताली रडताली. आज तुजी आवय तुज्या खातीर रडता मागता दिंब्यांनी. मिसाक वचनातली तरणाटी मागण्या बसनातली भुरगीं आसल्यार कशें जाय त्या आवय बापूयक उतर आयकनातलेली. आनी हाजे लागीं हांव विचारता, तूं मागण्या करताय ना, बायबल वाचताय ना, मिसाक वताय ना. ताणें पुरो सोडला तरणाटपणाक. ओर्तो म्युजिशियन संवसारांत ताका बरें जाणवाय आसा. मागीर म्हाका स्मेल लायलो सिगरेट वट्टा म्हणून. हांव विचारतना वय म्हणलो. आवयक कळीत नासलें. दोगां मदें एकामेका उलोवण जालें आवयक भायर धाडलें. ताजे उपरांत ताजे लागीं उलयलो ताका मागण्याक मनूच नासलें. निमाणें हांवें ताजे लागीं विचारलें, तुज्या जिवितांत तूं कोणाचो मोग करताय गे चलये असो वय. आतां 9 म्हयने हांव ते म्हज्या लागीं उलयना. म्हळ्यार तो इन्फॅच्युरेशन त्या संवसाराच्या मोगाक बली जालो. देवाचो मोग ताणें पळोवना. आज तूं वाडटना 12, 13, 16, 18 जातना तुका कोणी ह्या संवसारांत सोबायेची व्यक्ती मेळोवंक पुरो. पूण सोबाय पळयनासतना मोग केल्ली आवय बापूय. गर्भांत कसलो कलर हातांत घे पांयांत घे नात घेवन पडोवन मोग केल्ली आवय बापूय तांकां तूं सोडनाका. निमाणें तुका कितेंय जायत जाल्यार पळोवचें आवय बापूय. सांगता हें घडीत वो चोरको सांगता हांवें सांगलें त्या चलये खातीर मागणें करचें जायत फादर मागो. दिमी घालून तकल्यार हात दवरले मागणें केलें. मागणें केल्या उपरांत एक LKG UKG भुरगे रड्डे बरी तो रडता.
ताका उबें रावन फुटलून जर सांगलें आय लव यू मॅन भिये नाका. आवयक सांगलें आज हांव कांय इरिटेशन उतरां उलयनाका. तूं इतलेंच सांग पुता हांव तुजो मोग करता, पुता तुका बरें जावं, पुता हांव तुका बेसांव दिता. मग अशें भाव भयणीनो वर्तें अजाप देवान केलें. 5 वर्सां उपरांत हांव त्या गांवाक वेता आसतना तेज्या जागान म्हाका मिसाच्या बलिदानाक आपयतना मिसाच्या बलिदानान सर्मांव पुरो जाल्या उपरांत कोयर खेळच्या एका व्यक्ती पळयलें गितार काण घेवन. मागीर भितर वेताना तो सांगता फादर 5 वर्सां पयलीं तुमी हांगा रेतीरेक आयल्यात वय कालें जालें. तो तरणाटो तुमकां मेळोंक पयलो वय कितें जालें. तो तरणाटो हांवूस मोगाच्या बाबा मोगाच्या भयणी तो परिवर्तन जाला आनी तेजे ह्या जागा सांगाता मेळोन सुमार 150 युवा जाणांक बायबलाची क्लास 1 म्हयन्याक ते काणून आसात. कुठली बिरगस्ती पळया. एक ल्हान उतर परिवर्तनार्थ आमी जायना म्हण चिंतचें न्ही. ह्या संवसारांत आमी कितेंय करता तें आमकां साल्वासान दिना, तें आमकां पोटाक खाण दीत. तशेंच आनी एक तरणाटो हांव एका DCC रेतीर दिवंक वता आसतना ताजी एक सायड गेल्या, ताका सोलोंक जायना एक्सिडेंटान, आर न्ही पूण एक्सिडेंटान. मागीर ताका आपोवन हाडून आयली. हांवें आवयक भायर धाडून ताजे लगे विचारतना तो एकलोच पूत चड शिकोवना लागशिल्ल्या गांवाक म्हणजे दुसऱ्या स्टेटाक कामाक गेलो. थंय विलींग करूंक गेलो बायकार. 2 जण स्पीड सोरोप येवन बायक व्हरून येतना केदाळे करताले आनी बायक एक्सिडेंट जालें. तो मुकलो मेलो. हो दोळे उक्ते करतना 6 म्हयन्या उपरांत ताच्या बोगल्यान फ्रेंड्स नात, सोरो दिल्लो नात, ताजे गँग ना. आवय मात्र बसून आसा न्हीद नासतना ताजे गोमूत काण पळोवन आसा ती आवय. आनी आज ती आवय आपण हाडून पुताक फादर फ्रँकलीन मागा फादर हांवें म्हळें त्या आवयच्या पांय धुवन तुवें उदक पिये जाय. आनी एक स्त्री म्हजे लागीं म्हणा लागली हांवें म्हजे पुरो काणाचे भांगर सगळें दवरतो नर्सींग करूं म्हजे दुयेक धाडलें. पुरो नर्सींग केलें. म्हजे कडेन सांगूं ना अक्रिस्तांव चल्या लागीं काजर जावं तें आज म्हाका पळयना. आज हांव वाटेर पडल्या. म्हजें रीण म्हणजे नग गेल्यार वडना. दुयेचें जिवन पाड जालें न्ही. 2-3 गडीत हजारांनी गडीत आमकां कळयत आसात. त्या जाग्यार तूं आसाय गी बाबा, तूं आसाय गी भयणी. जेरुसलेमचे स्त्रियेनो रडा तुमच्या भुरग्यां खातीर. आज कितल्योश्यो आवयो रडटात, कितलेशे बापय रडटात, कितलेशे आवय बापय भुरग्यांनी भायर घाला, कितलेशे आवय बापय प्रायवताच्या आसऱ्यांत एका कुडांत काळोखाच्या अंधकारांत आसात. तर खंय म्हाका साल्वासाव मेळटलें, खंय म्हाका आशिर्वाद मेळटलें, खंय म्हाका अर्थीक फायनान्शियल ब्लेसिंग मेळटलें. तुज्या आवय बापयचो मोग कर आनी आवय बापयनो तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा. एक घडीभर मागया जेजू तुज्या युवा जाणां खातीर हांव मागता. जस्ट काय वरवीं की देवा आडवाटेक गेल्यार जाल्यार फातकांत आसात जाल्यार तांकां परत तूं फाटीं हाड. तुजें उतर धाडून तूं तांकां गूण करताय. तांणी आज रियलायज कर फाटीं येवंक सुमेच्या वाटेन सोमकोंक तांकां करपा दी. सुम्या कावळटा आमचे कर, सुम्या कावळटा आमचे कर. सदैव मे मागतो उपकार कसोय ग म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बोळदी देवा देण्यान बोर देवा म्हज्या जेजू देवा तूंच पुरो देवा म्हज्या जेजू देवा तूंच पुरो देवा. एक कमिटमेंट आज आमी करया. सुम्या संगी आमी सोमकोवया. 9 तेसांव जेजू तिसऱ्या फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. मोगाच्या भावा भयणी तुमकां एक उतर हांव वाचतां. हेब्रेव घरा बरयल्लें पत्र आवस्वर 4:4 भावार्थाचे देणे उगडायलेल्यांनी मोन बदलीशें करन देवा थंय तांकां फाटीं हाडूंक कोणाकय साध्य आसा काय. भावार्थाचे देणे उगडायल्लो तरणाटो तरणाटी एक पावटी देवाचो तांकां उजवाड मेळिल्लो कसो बावतिस्माद्वारी, तिरावण्याद्वारी, पवित्र युकारिस्ताद्वारी, ह्या कुमसारच्या सक्रामेंताद्वारी देवाच्या अत्मीक देण्याची तांणी रूस उसाकल्ली आनी पवित्र आत्म्या थंय ती एकवटलेली. देवाच्या उतराची गोडसाण आनी ओसो आसा त्या काळाची सतत कितें म्हूण अनुभव तांणी जोडलो. पूण उपरांत ती भावार्थान धडळली. तसल्यांनी मोन बदलून देवा थंय परतोवंक असाध्य कित्याक ती देवाच्या पुताक परत्यान कुरसायतात आनी ताका उक्त्यान अपमान करतात. वही मोगाच्या युवका युवती बाबा भयणी आमी सुम्याक उक्त्यान अपमान करता गी. बावतिस्मांत आमच्या सैमाच्या पदकाक आमी मेल्या.
आम्ही सुमियत पुनर्जीवन जाले हे जिवीत क्रिस्ता खातीर जियेत हांव. तर आज कितलेसो लोक पडुल्लो उठोंक प्रयत्न करना. बायबल सांगता आमी कशें पडतो हांव म्हणून जेरेमिया 2:13 म्हज्या परजेन 2 वायटां गेलीं. ताणें म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो. ताणें आपणा पासून तो बांयो कोणल्यो उदक दवरूंक जायना त्यो फुटक्यो बांयो. देवात हांव पयस वयताना पातकान फुटक्यो बांयो. 19 सांगता जेरेमिया 2 वर्सवर तुजेंच खोटेपण तुजेर केस धाडटले. देवाक म्हजेर रागी फादर, देवाक म्हजेर अशें तशें म्हणा नाकात. तुजेंच खोटेपण आज कितें खोटेपण आसा तें केस धाडटले. तुजोच विश्वासघात तुका गुन्यांवकार करतलो. देव पातक्यांक बक्षिता घातक्यांक न्हय. सर्वेस्परा तुज्या देवाक सांडून तुवें केल्लो अपराध तुका कितलो वायट आनी कोडू जावंक पावतलो म्हणून सारकें समजून घे. उलयता दडबराचो सर्वेस्पर. देव आमकां तीद दिता. देव आमकां बदलिता. देव आमकां आशिर्वादीत करता. जेरेमिया 7 स्वर पळय सांगता 5 स्वर वोड 25 तुमच्या अपराधांनी मांडावळ बिगडायल्या. आज तुझ्या अपराधांनी तुझे जिवीत तुझे फ्युचर भविष्य होगडायलांगी बिगडायलांगी. तुमचे पापका हे आशिर्वाद तुमकां मेळना अशें करतात. त्या खातीर 3 स्वर 5 वोड जोशुआ सांगता आज तुमी तुमकां नितळ कणकाण घेया. देव तुमच्या मदें अजापां करतलो. 17 स्वर वाचता पळोवया कितें म्हळ्यार आज आमकां देवाचें उतर नितळ करता, बोळ करता, बोळ दिता. पळया 17 स्वर वोड 5 सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता. आज मनशाचेर विश्वास दवरून जिये नाका. सांबरो तुजो लवर तुज्या लवर विश्वास दवरून जिये नाका. देवाचेर विश्वास दवर. आनी मनशाच्या सत्तेचेर पाती येता. म्हाका ताची वळख हाची वळख आसा रावडिजम करता. म्हाका त्या पॉलिटिशियन करता हो पॉलिटिशियन करता. पूण देव कळीत नासल्यार हर एक व्यर्थ. जो मनीस आपल्या खाडी सर्वेस्परांत पयस करता मिसाक वचना मागण्याक वचना देवाचें उतर वाचिना तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. हांव सांगना बायबल सांगता. तो कसलो मनीस आरण्याच्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यार ताजो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यान सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना त्या खऱ्या भुंयचेर तो जियेता. पूण मनीस जो सर्वेस्पराचेर पाती येता ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायिल्ल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको गरमी येता ताका भिरांना. ताची पानां सदांच पाचवी. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावना. तर आमी फळां दिवचे युवक युवती जावया. कीर्तन पयलें कीर्तन 1 अशें सांगता देवाच्या धर्मशास्त्रांत म्हणजे बायबलांत संतोष पाव अशें भाव भयणी. ओळोन 9 सांगता दुसरे 6 वस्तू प्रास मनशाचे काळीज कापाटी. पळया आमचे काळीज कापाटी ते बरें करूंक जायना. देवाक मात्र जाता. ताजो टाव घेवन कोण सांगता संवसार सकना. हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी ताच्या करणेक फावो ती मजुरी दिवच्या. ताच्या काळजाची परीक्षा करता. अंतस्करणाची तपासणी करता. ओही मोगाच्या भाव भयणी जाणवा 1 सांगता कित्याक देव ताच्या गुपित चिंतनाचो साक्षी ताच्या काळजाचो तो तपासणी करता आनी ताचे उतर तो आयकता. पूण रुपयाक आकट्या बागाराक फूट रुपयाक आकट्या बागाराक पूण काळजो तपासणार सर्वेस्पर म्हणटा म्हणयो 12:17. तर मोगाच्या युवक युवती आज ते हांव कितें आमकां सांगता पडुल्ल्या कडेन आसचो न्ही. म्हाका एकलो तरणाटो ताका हांवें समालोचन केल्लें. मागीर बरो जावन तो गेलो सुमार 40-50 हजार गळटलो. ताणें सवाल विचारलें फादर हांव इतलें गळटा कित्याक पयशे म्हज्या हातांत उरनात. हांवें ताचे लागीं विचारतना तो बायबल वाचता मागण्या करता इगर्जी करता सकट करता वायट वटण्यो सोडल्या म्हणटा हांवें मागल्या उपरांत. पूण दोळे धांपून मागण्या करतना देव म्हाका दाखयता म्हणयोचो बूक Proverbs 28:13 One who hides his sins there is no success in his life. One who confesses God shows mercy. जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना. जो ती वळखता देव ताका दया लाभयता ताका दया लाभता. आज तूं पातकां लिपोवन कोर्सो वाट केल्यार पातकां लिपोवन मिसाक गेल्यार
पत्काली पोनो क्रिस्ती जिवी जियेल्यार आशीर्वाद ना. ताचे लागीं विचारलें निमाणें कुमसार जावन कितलीं वर्सां जालीं? 10 वर्सां जालीं. त्या वर्सां हांव म्हाका साबार व्यक्ती 10, 15, 20, 28 अशे कुमसार जायनातले कातोलिकांक सांग म्हूण देवान सांगलें. आज पडुल्ल्यांक उठोवंक आसो हिलिंग, इन्नर हिलिंग साक्रामेंतस कुमसार. कुमसाराच्या साक्रामेंताद्वारे तुजी पातकां सांड, पोरनें जिवीत सांडून नवे जिविताक उठ. वो गरज वेस्ट करिनाका. कित्याक कोरोनांत हांव आनी तुमी वाचून उरल्या जाल्यार आनी इवजणून तुमी वाचून उरल्या जाल्यार हें अजाप. तर सुमयेच्या वाटेन चमकोवया, सुमयेच्या मेटांनी आमी जियेवया. जिणेच्या सर्दिसांनी सुमयाच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. सुमयाचो उजवो हात मुजेर आसा दीस रात, सोमी सांगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. तो म्हज्या संगी आसा. तर मागया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमची अस्कतकाय, आमची पातकां बंद दवरप, शिराप निष्क्रीय जावं दी. वाचले देवाचे उतर म्हज्या युवक युवतीक आनी लोकांक गूण करूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सुमया हाका करता आमची कर, सुमया हाका करता आमची कर. सदैव मागीर मागतो उपकार कसंय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ले आज जेजूचे. बोर्दी देवा देण्यान बोर देवा, म्हज्या जेजू देवा तुज पुरो देवा, म्हज्या जेजू देवा तुज पुरो देवा. दावेच ते सांग जेजूच्या आंग वस्तूर काण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रतिपाद करता येसू मी जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. पयल्या कोरिंत घरांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 3 ओळ 16 आनी 17 हांव वाचतां, आयका. कुरिंगरा बरयलें पयलें पत्र आवस्वर 3 16 आनी 17. तुमी देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेणात. यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट अँड लॉर्ड्स स्पिरीट लिव्स इन यू. जर एकलो देवाचें मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करता. आज आमी हें मंदिर नाश करचें न्ही वायट वडण्या सवयांनी, व्यभिचारान, प्रद्वारपणान. कित्याक देवाचें मंदिर पवित्र आनी तेंच तुमी मंदिर, तेंच तुमी मंदिर. आनी बायबल आमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो तुमी देवाचें टेंपल. आज हेच तेसांव आमकां कितें लिसांव शिकयता. ओसेया प्रवादी 4 वस्वर 26 सांगता गिन्यानाच्या अभावा वरवीं म्हज्या लोकांचो नाश जाता, परजेचो नाश जाता. तुमी गिन्यानाचो तिरस्कार केला. My people perish due to lack of knowledge, and you have rejected knowledge, and I will reject you from your priesthood. आमी रियकली याजाक आमच्या बावतिस्मांत. आनी हांगा सांगता कोरिंथरा बरयलें पत्र ओड 19 3 वस्वर पयल्या कोरिंथराक 1 Corinthians 3:19. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा उजीर एक पेशेपणच जाय. आज आमी संवसाराची नॉलेज खाण घेवंक पळयता पूण देवाची जाणवाय जोडूंक आशेता हांव गे. बायबल जाणवाय, कुर्सावाट जाणवाय, दावोपदेश जाणवाय, साक्रामेंत जाणवाय, पवित्र सभा देवाची जाणवाय. ह्या जाणवायेंत आमी पयस वयचे नाका. आज मोगाचे युवक युवती जेजूकू विणगो केलो म्हूण पडोवन तुका लज भोगता गे, दूख भोगता गे. तुझे विणगे पळोवन तूं आशा नाय गे. विणगे पळोवन अस्तमयतून म्हणल्या पातकांत जिवन नाय गे. मोदीन कोणाक चिंतून या व्हॉट्सअपाचेर या असल्या सोशल नेटवर्कांनी व्हिडिओ चॅट करणं कोड प्रदर्शन करतना जेजूच्या आंगोस्तूर तूं वडताय. बऱ्या खातीर मोबायल उपयोग करतना नाका जाल्यार युट्यूबांत ब्लू फिल्मां पळयतना जेजूच्या आंगोस्तूर तूं वडताय. कुडीची कामुकपणांक तूं बली जावन कूड आनी एकल्याक वांटून घेतना जेजूच्या आंगोस्तूर तूं वडताय.
सोरो बिडी सिगरेट पानपरा गांजा घेऊन तू जियेतना जेजूच्या आंगोस्तूर तू ओढताय. तुझी कूडू प्रदर्शनाक घालतना जेजूच्या आंगोस्तूर तू ओढताय. माणसुनी सांडून जियेतना हांगाच्या वस्तूर तू ओढताय. खाजरा पयलेच खाजरा उपरांत कितें देवान आशिर्वादीत केल्ली करणी पवित्र गोवा बैल्यामध्ये ती तू करतना जेजूच्या आंगोस्तूर तू ओढताय. त्या खातीर आज मोगाच्या भावा भयणी एक तरणाटो म्हाका मेळिल्लो. सुमार वर्सां पयलीं हांव रेतेर दिता आसतना एका स्टेटान तो म्हजे लागीं कितें म्हणटा कोत्ताय, फादर हांव 10 वर्सां हांव सलिंगकामी होमोसेक्शुअल. म्हाका गुण ना म्हणून 12 जाणांनी सांगलें, सायकोलॉजिस्ट कावन्सिलर्स आनी थोडे मागण्याच्यांनी ताका सांगलां पडना. तेही तो म्हणलो जायना म्हणून ताच्या मतीन जालां. पूण हांवें ताका देवाचें उतर दाखयलें. तुम्ही आज मनशाकुळेचे अपराध कितें म्हणून रोमाकारा बरयलें पत्र पयलो वासवर 18वी ओळतात वासा भुरग्यांक थंय बरयलां. देवान दादल्याक रचलो, देवान ताजे खातीर स्त्रियेक रचलो. आज सलिंग कामाक बली जातना, आज लेस्बियनिझमाक बली जातना, होमोसेक्शुअल लेस्बियनिझम, स्त्रिये सांगता दादल्या सांगता. पहिले रोमाकारा बरयल्या पत्रांत सांगता एकामेका नालिसाच्या करणी आदारांक पडले हांग वस्तूर जेजूचे तूं ओडताय. तर आज ह्या तेसावा मुखार देव आमकां विणगो करता, म्हाका तुमकां विणगो करता. म्हजो आत्मीक दिरोपतर म्हणटलो फादर फ्रँकलिन, ओव्हर कॉन्फिडन्स खंयच्या विशयांत आसूं पुरो पूण हाजे विशयान ओव्हर कॉन्फिडन्स नाका. तुज्या लोबा फाटल्या रक्ता मातसो कूड आसा. आमचें कामुकपणू तूं मरून अर्धे घंटे उपरांत मरतलें त्या खातीर देवा सांगता तूं राव. तुजे पाय पदकाक वचनासतना, हात पदकाची करणी करनासतना, मोत पदका विशयान चिंती नासतना पवित्रपणान जिये. ओ युवका युवती, एक पंत आव्हान, एक चॅलेंज, एक सबारपुड्या कोणान आमी लोळटा पडटा बुडटा रडटा, नाच जावचे नाका. आज आमी उठून चलया. आमचे खातीर जेजू आसा. तुजी पदकां तांबडी आसल्यार हिमा बरी धवी करता, अपराध पुसून काडटा. तुका हांव यशस्वी दिता, तूं ओळखून घे, म्हजी दाया दिता म्हणलो जेजू. दैवी काकुळतीचो जेजू, तो कुरीस सही तसो कुरीस, सही तसो बोवटो, ताची बेसन जाली कूड आनी वरायले रगत. आज आमी एक सुटावे गुमसार जावया, बरे गुमसार जावया. त्यात पदकान पडनासतना महापदकांत हांव फाटी येवया. थवळ आमी पवित्रपणान जियेतना जेजूक आंग वस्तूर दिल्ल्या बरी जाता. आमच्या सल्वासांचे आशिर्वाद आमकां मेळटा. सुमया जेजू तुज्या नांवान म्हज्या युवक युवतींचेर आशिर्वाद घाल. कोण असल्या करण्यांनी पदकांनी आसा तांकां गुण कर, नितळ कर, तांकां जैतेवन कर. तांचें जिवीत तुज्या मोगान भरलें जिवीत जावं दी. पवित्र देवोनी आशिर्वादीत कर. सुमया काकुळता आमचे घर, सुमया काकुळता आमचे घर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बोलडी देवा देण्यान बोर देवा, म्हज्या जेजू देवा तुज पुरो देवा, म्हज्या जेजू देवा तुज पुरो देवा. 11वें तेसांव जेजूच्या हाता केळे मारतात, ह्या ताका कुरसायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येशूय जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला हे सगळो संवसार. आशिर्वादीत केल्ले हात किळायल्यात, आशिर्वादाचे पाय किळायल्यात. सताक किळावन जाता गे जायना, पूण आज सत आमच्या खातीर ती किळावणी जोडती आसा. कित्याक ती हिंसा, आज आमी भोगची हिंसा, इरिटेशन इन लाईफ, तो भोगते आसा. कुडीची अडचण, मानसीक अडचण, कसले अडचण्याक आमी बली जाल्या. आज त्या जेजू, let us rediscover Jesus in our life. Who is Jesus for me? Why he died for me? कित्याक ताणें ताचे हात कुर्साक दिले. बायबल सांगता मातेव 3:17, बाप उलोवन सांगता हो म्हजो पूत, हो म्हज्या मोगाचो पूत, हो म्हाका चड मानवला. रुपांतरा वेळार 17वा वासवर 5वी ओळ मातेव सांगता हो म्हजो पूत, हो म्हज्या मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. जेजू सांगता 17वा वासवर 3री ओळ जुवांव, ते सास्तीक जिवीत हें तुका एका निजा देवा पात येवचें आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक ओळखुचें. पेद्रू सांगता आपणाच्या पयल्या प्रसंगान जेजूचें नांवा भायर दुसरें नांव आमकां दिल्लें ना. तें नांव आमचें सुटकेचें नांव. 4थ्या वासवर 12वी ओळ धर्मदूताची कृत्यां. तर आज आमचे खातीर जेजू आसा. निराश जाय नाका भयणी. डिप्रेशनांत आसाय गे, आंकांतांत आसाय गे, कोणी ना म्हण रडताय गे,
कसंय तुजी नदर त्या कुर्साचेर. आज एक तरणाटो ताच्या संवसारांत तो जियेतलो आनी एक याजकाच्या मागण्याक तो गेल्लो. तो सांगा लागलो, फादर म्हाका देवाच्या पातयेणी ना, पूण तुमचे सरमो बरे आहात म्हणून हांव मागण्याक आयला. तो कोर्स एक 30 दिसाचो. फादर जॉन पॉवेल म्हणलो, सोसायटी जेजुईत ह्याजाक, आनी त्या कोर्साक येता, 30 दीस रावता, कोर्स सगळें करता. पूण निमाणे फाटी येताना तो सांगता, हांव बदला ना, हांव आसलें बरींच म्हणून. निमाणे तो गांवाक येता, सुमार तशेंच जी येताना कापये गम्मात मार म्हणटाना एक दीस पिड्यान पडता आनी आस्पत्रेक वयताना डॉक्टर सांगता ताका, व्हडल्या आस्पत्रेक धाडटा, टेस्ट करताना बोन कॅन्सर. गोडगोडो मारले बरी जाता, शॉक मारले बरी जाता. तो कुर्सा मुखार वचून दिंबी घालून रडता. ताका ह्या जाका सांगलें उतर, तुका सकलांनी सांडिल्ल्या वेळार कुर्सा मुखार वच. ताणें तवळ सांगलें, तो वेळ येताना पळया, आज वेळ येवंक नाका. ताका वेळ आयला. तो ह्या जाका लागीं सगळी ताचें चरित्र सांगता आनी ह्या जाकें बुकार बरयता. आनी तो सांगता, तूं जेजूचो मोग करताय जाल्यार जिवंत आसतना सांग, तूं नाजाल्यार तुजें अंत दुरंत जायत, भयानक जायत. तर मोगाच्या चरक्या, मोगाच्या चलये, मोगाच्या पुता, मोगाच्या दुवे, मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, मोगाच्या युवका, मोगाच्या युवती, तूं जेजूचो मोग करताय जाल्यार थरनाटपणाच्या दिसान सांग. आज मस्त आमकां यूथ युनायटेड फॉर क्रायस्ट, जीजस यूथ असले मस्त संघटना आमकां ICYM, YCS आसात. हाच्यात वरी आमकां प्रेरण लाभता. आमी जेजूच्या मोगान भरलेली युवा जाणां जावया आनी जेजूच्या गायांनी आमकां गूण जातले. जेजू इजाया प्रवचन 50:3 वळ 5 सांगता, आमच्या अपराधा खातीर तुका वेदलो, तुज्या गायांनी आमकां गूण जाले. तर म्हज्या युवक युवतीक आपूण आनी गूण कर, अभिषेक कर. ह्या स्तेसावाच्या आशिर्वाद तांकां मेळों दी, जैतेवंती जावं दी, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन. सुम्या कावळता आमचे कर, सुम्या कावळता आमचे कर. सदैव मे मागतो उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळजार खुरसार मेल्ल्या जेजूचेर. बोल दी देवा, देण्यान बोर देवा, म्हज्या जेजू देवा, तुज पुरो देवा, म्हज्या जेजू देवा, तुज पुरो देवा. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. एक घडीभर दोळे धांपून जेजूचें मरण आमी ध्यान करया. जेजून आमचे पासो जीव आपलो दिलो, ओय जेजू, तुवें आमचे पासून जीव दिलोय. मोग कितें म्हूण तुवें दाखयलोय. मरणा भियेनाका म्हूण तूं सांगते आसाय. तर ह्या स्तेसावाच्या पयणार म्हाका आशिर्वादीत कर. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मरण दूख हाडटा. युवका युवती, आज कितलीशीं युवा जाणां अवघडांत बाईक ऍक्सिडेंट, उदकांत उपयोंग गेल्ले, बुडोवन मेले. ऍक्सिडेंटांत पूण ऍक्सिडेंटाक आमी कारण जावं पुरो. हेल्मेट घालनासतना रावचें, स्पीड बाईक चलोवचें. कित्याक ह्या उण रक्ताच्या काळार नियंत्रण ना खंय. तर आज तुज्या तरणाटपणाच्या उमरार नियंत्रण आसा जाल्यार तूं जैतेवंत जातलोय. एकच चरको बाईक हातावन पडोवन मेलो, ऍक्सिडेंट जावन मेलो म्हूण रडची आवय बापूय. इंजिनियर डिग्री करतलो चरको ऍक्सिडेंटांत एकच दू उदकान पडोवन मेले म्हणल्यार आयकतना कितलें दूख भोगता. तर अवघडा थोडे कुठे आमी कारण जाता. देवा लागीं आज आमी जिवंत आसाव जाल्यार ताका अर्घां दिवया. अवघडा वळख जाल्ल्या युवक युवती खातीर आमी मागया. आनी थोडी आसात जीव नाका म्हणून जीवघात करचे. हांव 10वेंत पास जावना, डिग्रींत पास जावना, म्हज्या समाजांत सगळ्या बरी जावंक म्हाका जावंक ना. तुमी युट्यूबार बेन्नी प्रसाद खंडोरी म्हणलो एकलो भाव आसा क्रिस्तांव, ताची तुमी टेस्टिमनी वाचा. बेन्नी प्रसाद खंडोरी म्हणून टायप करा. बेंगळुरूचो तो 16 वर्सां प्रायर आर्थरायटीस जावन, रॉंग मेडिकेशन जावन
लिव्हर लंग्स इफेक्ट जावन मोर्त म्हण जाल्लो. आज संवसाराच्या सर राष्ट्रांनी ट्रॅव्हल केल्लो, पयण केल्लो एकलो आसा जाल्यार जेजूच्या नांवान बेनी प्रसाद खंडोरी. 16 वर्सां प्रायर जेजू म्हणा लागलो. जेजूचो अनुभव ताका जालो. जेजून म्हळें तूं म्हाका जाय, अस्कत सादान तूं म्हाका जाय. आज आर्थरायटीस ताणें गिटारा भितर तबला सोदून आज सगळ्या ऑलिंपिक्सान सुमार चॅनलांनी तुम्ही ताका पळया, ताजी टेस्टिमनी ऐकाया. तर तसं लेखा पडलेलो देव तुका आपुडचो ना गे. सुइसायड चिंतपा नाकात. कितलींशीं जाणां जीवगताच्या चिंतपान जियेतात, काळो कचरुमान जियेतात, एकसुरपणान जियेतात. आज भायर ये, क्रिस्तचो उजवाड, क्रिस्तचो प्रकाश, क्रिस्तची सकत तुजेर येवं दी. आनी ती सकत आज पवित्र सल्लो सांगता. म्हज्या युवा जिवितांत देवान दिल्लें उतर हांव तुमच्या मुखार आज दवरूंक आशेता. तें जावन आसा इजाया 50:4, इजाया 40:1-10. तें तुमी सदांय म्हूण येत. भिये नाका कित्याक हांव आसा तुजे सोबे. गाबार नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हजे जैदेव उजव्या हातांत उखलून धरता. 50:1-13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. 50:4-17 तुजे विरोध वापरूंक केल्लें हातेर सुफळ जावचें ना, हांव तुका जैत दिता. होय आमचो देव आमकां जैत दिता. आज आमी ह्या संवसारांत हांगा मोरोंक येवंक ना. देवान दिल्लें जिवोंक आयल्या. एक दीस देवा सांगता वचोंक आयल्या. कश्ट आनुवार कितेंय येवं दी, धैर्याच्या आत्म्यान देव आमकां मरतलो. मोरये माये आमच्या खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार म्हणटा हांव. तर बाबा भयणी तुज्या निरासपणांत हांव धैर्याच्या वाटेक ये. अभिषेक जा. जेजू तुका आपडटा, जेजू तुका गूण करता. जेजूच्या नांवान तुका जैत. सुमी आंखां पडता आमची कर, सुमी आंखां पडता आमची कर. सदैव मागीर मागतो उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बोळदी देवा देण्यान बोर देवा, म्हज्या जेजू देवा तुज पुरो देवा, म्हज्या जेजू देवा तुज पुरो देवा. 13वें ते सांग. पुताची कूड देवन मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिये जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सावरी सोडयला सगळो संवसार. मुखाच्या भावा भयणीनो, आवयचें उस्कें आमचें पाळणें, आवयचें बुजू आमकां समाधान दिल्लें बुजू. आवयचो मोग व्हरतो, ताचे वरणी देवाचो मोग व्हरतो. खंयच्या आवयक खुशी जायत आपूण जिवंत आसतना भुरग्याचें मरण पळोवं. आजुनी कितलींशीं आवय बापूय रडोन आसात त्या पुता खातीर, त्या दुवे खातीर. म्हज्या सबीर गजींत बायका अवघडान सरलोलो सन्नी म्हणलो चरको. ताचे आवय बापूय आजुनी रडोन आसात. कितलींशीं मोगाच्या भाव भयणी संवसारांत आवय बापूयचें रडणें आजुनी आसा. कशें जायत मोरयेक एक 2 तरेची तालवार तुज्या काळीज पापसितले म्हणल्यार सिम्यांची उतरां आमी साल्वे करता. मोरयेच्यो दुखी नियाळटा. कितल्यो दुखी तिका मेळ्ळ्यो. आज युवक युवतीनो, हांवें कदाळे सांगचें आसलें तुमकां युवा दिवप तर जेजू आनी सचेता की मोरी माई. आमी केवळ कॅरटेकर. त्या जेजूचो पाटलाव आमी करूंक आसा आनी आमचें नियम शास्त्र आमकां देवाचें उतर नियमावळी म्हणटा आमी. तशेंच मोरी माय आमच्या सांगात आसा. मोरयेचो मोग करा. ती वर्ती आवय, तिचे लागीं आमी उलय, ती आमच्या खातीर विनाती करता. आज सगळ्या संवसारांत दर्शनां तिणें दिल्ल्या बरी कोणीय दिवना. कोणीय अपोस्तलांक जेजून फाटीं धाडूं ना, देवान धाडूं ना. मोरयेक मात्र धाडला. वेलांगणी हरिहर असल्या पोनशाची भेट करा. वसा बसा. थोडे फावटी तुमकां टेन्शन जाता, डिप्रेशनाक येतात. केदाळा तुम्ही देवात येवन पयस वेतात. या येवकरीस्तीक जेजू मुखार वसा. कित्याक असल्या पोनशेताक वसा म्हणटा. कारकोळांका सालोरेस आसा, त्या पोनशेत आसा बाजिलिका, या मुडीपू, या इन्फंट जिजस, थंय वचून येवकरिस्ता मुखार बसा. तुम्ही पळयात अनमोग, स्पेशल अनमोग तुमकां जातलो. आज मोरये माये आमच्यो दुखी तुका भेटयता. आमच्या युवा प्रायर आयिल्ल्यो दुखी, सली जावन सोलो जावन मस्त दुखी आमकां आसात. ती तरणाटी सली जावन जोकी मारना सांगात जियेल्ली.
ती आमकां समजूंक शकता. तिच्या बरी पवित्रपणान आमी जिवया, सुमयाक साक्ष जावया. पुता सांगता ती समकल्या बरी आमी आमच्या क्रिस्ती भावार्थान साक्रामेंताच्या मोगान तशेंच देवाच्या उपदेशाच्या आदारान आमचें युवा जिवीत बांदून हाडया आनी जैतवंत जावया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां ते आशिर्वाद मेळो दी. सुमी हांकां करता आमचे कर, सुमी हांकां करता आमचे कर. सदैव मे मागतो उपकार कसंय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. ए जेजू हांव काकळूत मागता, दितलोय म्हूण पात येता, सरमोजी पातकां कांटळटा, आयशान ती सकड सांडटा. 14वें स्तेसांव जेजूच्यो कोडू निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिये जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयला हे सगळो संवसार. ससनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाबोय, आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय. मोरतना या आमचे निमाणे घडये ही गंतरां म्हणटात आत्म्या खातीर, शांती मेळच्या खातीर. कोणाच्यागी गोठ्यान जल्मलो, कोणाच्यागी समाधी जालो. ताणें सांगलें मनुश्यपुताक तकली दवरूं जागो ना. आज जागो आमचें काळीज, आमच्या काळजान तो जियेता. आमच्या भितर तो आसा क्रिस्त हांव आमच्या भितर आसा. तो समाधीन ना, तो उठला, जिवान जाला. कुणी मरतना तो मेल्लो बरें जालें ह्या कोणाचें मरण आमी आशेवचें नाका. मरण दूख हाडटा खरें, पूण तेसलोनिका घरा बरयल्या पत्रांत 4थ्या वसोरांत आमी वाचता आमी मेल्ल्या खातीर रुदान कर बसचें न्ही. 3 दीस रुदान करा, मागीर तांच्या खातीर मागा, कित्याक जैतेवंत सुमी तांकां जैत दितलो. आज मोगाच्या भावा भयणी, आमचें मरण आमकां एक आशिर्वाद जावं दी. पाड करून 100 वर्सां जियोवच्याकी, अनैतीक अक्रमान जियोवच्याकी, बरें करून थोडे वर्स जियेल्यार पुरो. कितल्या वर्सां जियेलें हांव तें गरजेचें न्ही, कशें जियेलें हांव तें गरजेचें. तर आज म्हजें तुजें युवा जिवीत, आमचें क्रिस्ती जिवीत जेजू खातीर जिवया. आमच्या युवा जाणां खातीर मागया. सोर संवसारांतली युवा जाणां पवित्रतेचे सक्तीन बरोवन क्रिस्ताक साक्षी जावन दीत. विविध रितींनी इगर्जेनी जावं पुरो कुर्सावाटे वेळार, जावं पुरो जिवन कुर्सावाट करतना तुमी तातूंत भाग घेवन प्रेरण जायात. पवित्र कितें आसा तें करून पाटी सरा नाकात, अपवित्र कितें आसा ताच्या लागीं वचा नाकात. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वादान बरोवन दी. सर्वेस्पर बाबा तुका अर्गां पोकाणी दिता. जेजूक समाधी केल्ले बरी आमकां एक दीस समाधी करतले. त्या सिमिस्त्रेंत आमकां पुरतना आमी सतनाच्या जिविताक उठतेले पयल्या कोरिंथीकारा बरयलें पत्र 15वें वसोर सांगता नवी कोड नवो आशिर्वाद आमकां तूं दिताय. आमचो आत्मो आनी कुडी समेत तुज्या सांगात आमी जियेतले हांव, तुका वर्णितले हांव, तुका वाखणतले हांव, तुका वगळसितले हांव आनी सस्नीक जिवीत आमी जोडतले हांव. ह्या भरोशान ह्या म्हज्या युवक युवतीक हांव आशिर्वाद दिता. आमेन. सुमी हांकां करता आमचे कर, सुमी हांकां करता आमचे कर. सदैव मे मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजा पुरसार मेल्ल्या जेजूचे. आपयलें तुवें म्हाका हात धरून चलय, तुजे खातीर जियेवच्या अखेर पर्यान तुजी सेवा करून, तुजे खातीर जीव दिवच्याक. अखेर पर्यान तुजी सेवा करून, तुजे खातीर जीव दिवच्याक. सांगात म्हणया बोळदी देवा, देण्यान बोर देवा, म्हज्या जेजू देवा, तुज पुरो देवा. म्हज्या भाव भयणी, म्हज्या युवक युवती, कुर्सा वाटेन आमी समकल्या. ही कुर्सा वाट आमच्या जिविताची वाट, आमच्या अंतस्करणाची तपासणी. आमच्या कोशेर्द सारकें कर घेवया. आमच्या कोशेर्द डेड कॉन्शियन्स मेल्लें जावचें नाका, सुकारी मारचें कोशेर्द जावचें नाका. इवेसिव कॉन्शियन्स, ह्या वेवरिंग कॉन्शियन्स आलचें धरचें नाका. जो हांव बाप्तिस्ता बरी जेजू बरी धैर्याचें कोशेर्द बांदून हाडया. तुमकां एक होमवर्क हांव दिता. सुजान्नाचो जिवीत तुमी वाचा. दानियेलाचो बुक 13वा आवासवर. तातूंत मनसुबदारी कोशेर्द काण बोगलेन दवरतात. सुजान्नाचेर आबलेशेपण दाखयतात, तांकां शिक्षा जाता.
तर आज आम्ही या कोर्सा वाट्यान चमकल्ली आपले शिपण सकड पयस करून पवित्रपणान आमी जिवया, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन पवित्र वाटेन चमकोन पवित्र देवाचो मोग करया. हांव निमाण्या मागणें हिलिंग प्रेयर तुमचे खातीर करता. तुमची पिडा शिडा आसा जाल्यार आवय बापूयनो, युवक युवतीनो, तुमी सकड हांव सकळा खातीर हें मागणें संवसाराची युवक युवती. आज तुमी युरोपांत आसात जावं पुरो, हांगा जावन कसकाण कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, UK स्टडीसा, जर्मनी स्टडीसा गेल्यात जावं पुरो, थंय गेल्ली तुमी देवाक विसार नाकात. आयतारसून बगून पूण सांबाळूंक विसार नाकात, मागीर निसार नाकात, मागीर रडा नाकात. त्या खातीर ल्हानपणांत शिकयलो भावार्थ जिवाळ दवरा. आमची डिग्री, आमचें शिकप आमकां एक कार दीत, बंगलो दीत, स्टेटस दीत, साल्वेशन दिना. साल्वेशन दिचे जाल्यार जेजूसाची हेजें. तर खरेंच आमकां बॅलन्स करूंक शिकयता. संवसाराचें जिवीत आमकां जाय रेस्पॉन्सिबिलिटी देवाच्या आलोचने प्रमाणे आमी जियेजय आनी आमकां सुमयेच्या कृपेन भरलेलें जिवीत जायचंय. तर देव आज आमकां आशिर्वादीत करूं म्हणून हांव मागता. हांव तुमकां ही उतरां वाचून मागता. एजेकियल प्रवादी 36 hours वर, एजेकियल प्रवादी 36 hours वर वाचता हिलिंगा खातीर. खंय आसा ते तुमी दिंबी घालयेत, हात तुमच्या काळजार धरून मागयेत. एजेकियल प्रवादी 36 hours वर आमकां 36 hours वर अशें सांगता, हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काश देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमच्या शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळ्यापणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतल्या पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सदस्य करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीश करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा. हांव जातलो तुमचो देव. जेरेमिया प्रवादी सांगता 20 आणि 9 hours वर ओळ 11 ओई, तुमच्या पासत म्हज्या मनान कसलो येवजण आसात हांव खरेंच जाणा. सोमरो आज काजार जायचंय, बरी सैरीक मेळत जाय, सैरीक येनात. जावं आज खाम ना, इंटरव्यू दिवन सोलवून गेल्यात, पिडा शिडा आसा. वय तुमच्या पासत म्हज्या मनान कसलो येवजण आसात हांव खरेंच जाणा. हे उतर काडा, सांगा, मागा. देव ताची येवजण जारी करता. तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमच्या केस्त्या पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरोवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवच्या पासत केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. सगळ्या काळजांत तुमी ताका सोदा. सगळ्या काळजांत ताजे लागीं तुमी येया. सगळ्या काळजांत ताजे लागीं येता आसतना तो तुमकां जैतवंत करतलो, तुमकां जैत दितलो. म्हाका भावा भयणी, तर ही उतरां बायबल सांगता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 16 hours वर 10 ते 18 तुमी वाचा. ह्या संवसारांत आमी झुजता. साव जावन आसलो, पावल जावन आसलो सांगता निमाणें एक उतर. सुमयाक सवय रावन तुमी बुडवून जाया. ड्रग्स, हेरोईन, गांजा, सेक्स खंयचो न्ही, सुमया सवय म्हळ्यार देवाचें उतर वाचा. सद्दां एक चॅप्टर नव्या सोल्ल्यात वाचा. डेट बरया, आयची डेट बरोवन थंय बरया लोक 1-2 लोक खंय जावन न्ही तुमी वचत, पूण वांजेल हर एक दीस वाचा. वांजेलाचें विवरण आमकां सांपावलां दिवची पत्रां आनी ही आमकां प्रेरणा. त्या खातीर तो सांगता सुमया सवय रावन बुडवून जाया. ताची पदवीदार सकत तुमची जावन दी पवित्र आत्मो. आनी 16 hours वर एफेसकारांक 17वी ओळ सांगता बाच्यावाचें देणें तुमच्या शिरास्त्रांत जावन दी. पवित्र आत्मो दिता तें तालवार देवाचें उतर. पवित्र आत्म्याची तालवार देवाचें उतर. तर देवाचें उतर शिका. हांवें एक तरणाटो ह्या जाग जावन म्हाका ब्रदर टिके जॉर्ज जवद्वारी देवाचें उतर शिकलो, वाचलो. कोंकणी बायबल, कन्नडा बायबल, हिंदी बायबल, खंयची भास पुरो येता. एक वेळ बायबल स्टडीसाक दवरा. उरलें सकयल 24 वरां देवान दिल्यान तो आशिर्वादीत करता. आज म्हज्या जिवितांत युवा दिरोक्तोर जावन हांवें सबार युवा जाणांक देवाचें उतर सांगलां. त्या खातीर आज ह्या संवसारांत देवान तांकां आशिर्वादीत केलां. तर तीं सुतोडी उतरां तुमच्या मुखार हांव दवरतां आनी त्या उतरांद्वारे देव तुमकां गूण करूं दी म्हूण मागता. सात जाता जाल्यार दिंडी घाला, दोळे दाबा, आलतारे मुखार ह्या खंय तुमी आसा त्या जाग्यार रावता. निर्गमान 15:26
एक्झोडस 15:26 हांव सर्वेस्पोर तुमकां बोरींग करता. जेरेमिया 30:17 जेरेमिया 30:17 हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो आनी तुझे गाय हांव बरें करतलो. कीर्तन 140:7-3 साम 147:3 पप्सली काळजा तो बोरींग करता, तांचे गायी तो बांदता. कीर्तन 103:3 सगळे म्हजे अपराध तो बक्षिता, सोर म्हज्यो पिडा शिडा पयस करता. साम 103:3 प्रोवर्ब्स म्हणजे म्हणयो 17:22 17:22 प्रोवर्ब्स. संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी, पूण कंदिस्त मना हाडां सुकयता. देव आमकां संतोष बरीत जावंक पळयता. जेजू सांगा तो खरो संतोष आसा. प्रोवर्ब्स 15:13 म्हणयो 15:13 संतोष बरीत काळीज मुखामळ परजळाशें करता, पूण काळजांतली कंत आत्म्याचेर भार घालता. जोशुआ 3:5 तुमकांच तुमी पवित्र करा, कित्याक देव फाल्यां सर्वेस्वर तुमचे मदें अजापां करतलो. जेरेमिया 33:3-3-6 पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्थकाय हाडटलो, हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. कळींतले गुट उक्ते करतलो. देवाच्या उतरान म्हाका इतले गुट दिल्यात ते तुमकांय तो दितलो. माथ्यो 11:28 आमी वाचलें. कश्ट जालेलो म्हणजे सरचेया हांव तुमकां विशय दिता. जोब 3:25 जे हांव भियेता ते म्हाका घडटा, जे म्हाका आंगादान भरता ते म्हजेर येता. ही उतरां हांवें कित्याक दिल्यात की म्हळ्यार ही तुमी रिपीट करा. इजाया 10 फावटी 15 फावटी सांगून तुमी मागा. देवाच्या उतरा वरवीं मनीस जियेता, काणा वरवीं न्हय. तर दोळे दाबून एक घडी बरी मागया. जेजू तुज्या नांवान म्हज्या ह्या जागी जिवितांत तुवें दिल्ली सकत ह्या एनॉयंटींग ह्या युवक युवती खातीर आनी लोकां खातीर उपयोग केला. संवसारांत 700 करोड लोक आसा. भारत गांवांत 130. आज मतांतलेपण फटींपण नेगेटिव्हिजमांत आमची युवक युवती जण येते आसा. सर्वेस्परा ह्या रितीन कितलीशी युवा जाणां वाट चुकल्यांत. तुका पाठ केला, इगर्जी केनात, मिसा केनात, मागण्याक बसनात, आनी एका रितीन पिडेन पडून आसात. खा पिये गंमत मार म्हणल्यार तसल्या तर्कान जिवन आसात. ते सर युवा जाणां तुजी भुरगीं कितलीशे कामां नासतना निरास्त आसतना देव म्हज्या मागण्या आयकना गे फादर म्हणून रडोन आसात. कितलीशे अवघडा कोळाक जावन हांतुरडाक उठोवंक जायनासतना आसात. हायसू एमयसून नयसून कोमार आसूं पुरो. सर आवय बापूय ना म्हजे सांगता मेळून भुरग्यां बाळां खातीर मागा. संवसारांत परगांवांत कामाक गेल्यान भुरगीं, संवसारांत परगांवांत भुरगीं शिकपाक गेल्यान तुमी तांच्या खातीर मागा. कितलीशी युवक युवती वाट चुकल्यांत, अन्य धर्मा मध्ये धांवून गेल्यांत. आज नालिसाई आमच्या कुटुंबां जिवितात. ही सकट नालिसाई कोरीच कांटे आमकां कांट्याच्या मुकुटान सांडशिल्ले बरी जाला. देवा आवय बापायचेर आशिर्वाद घाल, युवक युवतींचेर आशिर्वाद घाल. विशेष बाबा सगळे संवसाराचे युवक युवती, जैलांत क्रिमिनल जावन अशी युवक युवती, क्षणिक सुखा खातीर मर्डर रेप ह्या चोरयां करची युवक युवती, तांकां तूं परिवर्तन दी. अपराध्यांक परिवर्तन, निरापराध्यांक सुटका दी. कितलोसो निरापराधी युवक युवती कश्टान आसात, तांचेर तुजी दया देवन येवं दी. सर्वेस्परा तुवें सांगलें कितें बांदताय तें बांदता. साडवाय 16-12 सांगता ती गूण जाली कसले आल्या पाल्या वरवीं न्हय, लॅम्पा वरवीं न्हय, देवाच्या उतरा वरवीं. तर देवाचें उतर हांवें आज सगळ्या कुर्सा वाटेन सोडयलां. जेजू तुजी बेसत जाली कूड आनी वरायिल्लें रगत म्हज्या पदका म्हज्या शिरापा खातीर तुवें शिक्षा भोगली. आज 38 वर्सां तळ्या लागीं आसलेल्याक आपोडले. मेल्ल्या लाजाराक जीव दिलोय. जायराची धूव मेल्ली जीव दिलोय. रक्तस्त्राव स्त्रियेक गूण केले. नालकुतीच्या बरो केलोय. आकुडलेल्या हाताक गूण केलोय. बागोल्या स्त्रियेक नीट केले. पेद्रू आनी जुआंव दरवट्या लागीं बसलेल्या त्या भिकाराक सांगतात जेजूच्या नांवान उठ आनी सल रुपया बगर आमच्या दयना. पेद्रू नजाप करतना या भावदून मागतना अजापां घडली. तुवें सांगलें जे कितें बांदताय तें बांदता, सोडयता तें सोडयता. आतां ह्या घडये चोर, अंकर, बंदपस, पातकां, शिराप, बंदड्यो, कितें सकट अक्रम, अन्यायी, वायटोटण्यो, सोयो बांदून मोडून सोडयता. टच देम लॉर्ड.
हील देम लॉर्ड. तांच्या स्वतंत्रतांनी कुडीच्या संवसाराच्या वडण्याक उपयोग करनासतना बऱ्या रितीन उपयोग करूंक सगळीची जाणवाय सलमाव बरी तांकां फावो कर. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरांक बोले की रक्ता सुडका सोर पीड आशिल्ल्या तकलेतान पांया पर्यंत ती गूण जावन दित आनी जेजूक साक्ष जावन ही कुर्सावाट हजारांनी लोकांक साक्ष जावन उठोव दी आनी सुमेचे पाटलावदार जावन प्रेरण करून दी. हे मागणें हांव करता बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान बोले की रक्तां सुडका आनी सक्कड हात उबारून स्तुती करुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गा जेजू ग्लाब जेजू महिमा जेजू हाला मार्ग ब्रेशारा बालखरा शंदरिया राबरा अल्फा कोरा राफाल रि रमशालिया शम्माला किम्बरा होराव निसिंत्य रे रि 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 शाराला कमा शिरा ला बार रि 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 इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस आय प्रे. सगळे संसाराचे रूप तू नवें कर. आमच्या भविष्य सभेचेर आशीर्वाद घाल. युवक युवतीचेर आशीर्वाद भुरगेपणाचेर आशीर्वाद एग्जाम बरोवचेर आशीर्वाद घाल. सेकंड पीयूसी डिग्री इंटरव्यू दिवचे आशीर्वाद घाल. हाला मारा की शारा बाला करा स्तुती करा. तुमकां बासाचे देणे आसा जाल्यार जेजू 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 म्हणून आपण स्तुती करा. स्तुती करतना पवित्र आत्मो काम करता. पेंतेकोस्ता दिसा देव आयलो तोच आत्मो आमचे ते देव देवून दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बळान रिब्यूक ब्लॉक्स बॉन्डेजेस कर्सेस डिस्टर्बन्सेस टू गो आउट फ्रॉम युअर बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस. यू रिसीव युअर विक्टरी. तुझे जय जेजूच्या नांवान स्वीकार करा. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या भाव बहिणीनो कुर्सा वाटिली लांब झाली जावं पुरो. बायबल जड म्हणून बायबल घरात दवरूंक जायना. तो हांवें हातान काण घेतना म्हजी जडाय येता. मीस लांब म्हणून चिंतून कितल्या लांब आमी थोडे फावटी क्रिकेट मॅच आनी डे अँड नायट सगळे रात ग्रावंडात आसता. नायट विजिलां आराधना ही कुरपा दितात. उरली क्षणीक संतोष दितात. सोशल गॅदरिंग गरज आसा ना म्हणना पूण सोम्या ते रुता जावचे बारीक गरज. आमी सुम्या सवे रावया. सुम्याच्या उतरा सवे रावया. सुम्याच्या मोगांत रावया. एथेस्ट फोड दितेल्या आनी ह्या संवसारांत कोण बरी कामां करतात तांकां मसत दिवया. धांत एक वणटो देवाच्या बऱ्या कामाक दुबळ्या दट्ट्यांक आदार जावन आतांच दिवंक शिकया आनी आमी आमच्या जिवितांत जैतेवंत जावया. परत एक फावटी ही कुर्सावाट साथ जाता तितल्या लोकां कडेन वांटून घेवया. हांव बापू फ्रँकलिन सोजू गांवांत मुर्कोत पलके सावेरापुरा पालाडका मूडबिद्री पुणो शिवमोगा देशी सुसो एजाक 12 वर्सां हांव रेतेर दिते आसा. कितेंय ते सम आसात जाल्यार तुमी हांगा म्हजे नंबर आसा ताजेर तुमी धाडयेत. या म्हजे वॉट्सॅपार तुमी धाडयेत. या फेसबुको इंस्टाग्राम खंय तुमकां धाडूंक जाता धाडयेत. ईमेल करियेत. पूण वेबसायट आसा म्हजी www.fatherfranklin.org www.frfranklin. तुमी गुगला वचून म्हजें नांव टायप केल्यार सेरमांव या थंय मागणी हें सकट तुमकां तें मेळटलें. म्हजो उद्देश इतलोच साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता हांव जिवांत आसता पर्यंत जेजू खातीर परगट करूं. म्हज्या खातीर मागा. हांव तुमच्या खातीर मागतलो आनी एकामेका खातीर मागया. तुमकां सर्वांक संतोष बरीत आशिर्वादाचें हांव फेस्त मागता. जेजूचे पुनर्जीवनपणाचें पास्काचें फेस्त. आमेन.